चोडणा माडेल गांवांत शिगम्याचे रोमट आनी होमखंडाक सुमार 150 वर्सांचो इतिहास आसा। दर वर्सा उमेदीन तरणाटे तशेंच जाणटे रोमटांत भाग घेतात, तशेंच तालगडी खेळटात। हो उत्सव माडेलाच्या श्री देवकी कृष्ण भूमिका मल्लीनाथ हनुमान देवस्थानात मंगळारा जालो। आरडीएक्स खातीर चोडणाच्यान चंदू मांद्रेकर। जवळ आता हे होमखंड जावं शिमगो माडेल गांवांत जवळ म्हाका दिसता 100-150 वर्सां पयलींच्यान ह्या उत्सवाक सुरवात जाल्या। हो जो आतां चल्ला तो उत्सव हांगासर हो आमचो होमखंड म्हणून प्रसिद्ध आसा। होमखंड म्हणून उत्सव जो आसा तो आमच्या जाणट्यांनी सुरू केल्लो आनी तेजो आतां विस्तार करून करून हे अशें त्या होमखंडाचें स्वरूप जालां। तर होमखंड जें आसा तें फाल्गून म्हयन्याची जी पुनव आसा ती पुनवेक ते आमी नाल्ल फोडून स्टार्ट करता। तेजी सुरवात जाता पुनवे दिसा रातची आनी मागीर दुसरे दिसा आमी आमचे जे देव आसा जे मानवरी म्हणून कोण आसा तांकां सगळ्यांक मानयता, देवाचो भोवमान करता आनी 5व्या दिसा हो उजो पेटोवन जे लांकडां आसा तांकां उजो पेटोवन हे होमखंड तयार करता। होमखंड जावन हे जे नाच आसा ताका आमी तालगडी म्हणटा, तालगडी। तर धोलाच्या ताशाच्या आनी कासाळ्याच्या मिक्स करून सगळें मिक्सिंग करून ही तालगडी हांगासर आमी खेळयता। तर मागीर हेज्या उपरांत हांगासर आमच्या देवाचेर अवजार येता, देवाचो म्हणून आमकां कौल आसता। तर देवाचो कौल घेतल्या उपरांत मागीर आमी हांगासर नाल्ल फोडटा। नाल्ल फोडल्या उपरांत मागीर तेच्या पयलीं आमचें होमखंड आसा जें सगळें सोंपल्या उपरांत आमी हांगासर होमखंडासून आमचे भावीक कोणीय रावूंक शकता। होमखंडासून कोणाक कांय बंधन ना, कोणीय येवचें आनी कोणीय रावचें, मस्ती करची न्हू अशें आमचो एक हेतू आसा हांगासर।